उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण सांगे नगरपालिकेन टाउन हॉल इमारत मातये भरण करपाचे काम सुरू केला। ह्या इमारतीची सामकी चवथीकाय जाल्ल्यान ही इमारत मातये भरण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्लो। मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केलो। मात आता न्यायालयान इमारत मोडपाक आदेश दिल्ल्यान आमी इमारत मातये भरण करपाचे काम सुरू केला, अशी माहिती नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू आणि नगराध्यक्ष अर्चना गांवकर हांणी दिली। फुडलो विचार कितें आसा हे म्युनिसिपल टाउन हॉलाचो डेमोलिशनाचो? बिल्डिंग एक आमी आतून एक मिटींग घेतली आनी तेजें रेजोल्यूशन घेतलें आनी मागीर आमी कितें आमकां बरीशी एक बिल्डिंग हाडपाचें आमी ट्राय करतलीं अशें आमी हेका सांगतलीं। आमकां ऑनरेबल हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा की स्टे ऑर्डर जी हाडली 11 नोव्हेंबराक डेमोलिशन फिक्स केलें, तेजी स्टे ऑर्डर आसली। आतां ती स्टे ऑर्डर लिफ्ट केल्या आनी पेटिशन डिस्पोज केलें। सो आमचें डेमोलिशन आयज आमी स्टार्ट केलां। पयलीं आमचे शीट्स आसा पळय ते काडटले आनी मागीर नेक्स्ट डे आमी डेमोलिशन सारकें प्रॉपर स्टार्ट करतले। सगळे लायन डिपार्टमेंट आमचे ऑन सायट आसा, कॉन्ट्रॅक्टरान आपलें काम चालू केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता ह्या फावट बरे भशेन हें डेमोलिशन कंप्लीट जातलें। आतां हें डेमोलिशन करतात आमकां टायम भितर कितें डेमोलिशन करपाक तशें कितें आसा काय? तशें ना, म्हणजे शीट्स बी आसा न्ही, मातशें सायडीन बिल्डिंगो आसा, रस्तो आसा, सो मातशें टायम घेवनूच कर म्हटला। केअरफुली काळजी घेवन सारकें कर म्हटला। टायम अशें लिमीट जालें ना। पूण हें आतां डेमोलिशन करतले नेक्स्ट प्रोसेस कितें आसा ह्या जाग्यार? नेक्स्ट प्रोसेस कावन्सील मागीर कितें रिजोल्यूशन घेवन सद्याक कावन्सिलरांनी थोड्यांक सजेस्ट केलां की एक कितें जी सुडाक आमी प्रोजेक्ट प्रपोज करून धाडपाचो आसा, अजून जावना भितर आमी नेक्स्ट घेतल्या।